नमस्कार. हेडॉनच्या या आईच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीनबाब ढवळीकर. खूप गजाली जपन पळयल्यात आमी ताणी चार्ज घेतकीर. फाटली भौशीक बांदकाम मंत्र्याची कीर्ती किती आशिल्ली आणि त्या कीर्तींतल्यान ते खाती घेवन परत जाग्यार घालप आनी तातूंतल्यान कितें तरी लोकां मेरेन सगळी सुविधा पावोवपाचो प्रयत्न करप हेंय आमी सुदीनबाबाचे काळांत पळयलां. सगळे गजालींचे भासाभास करतल्या सुरवात वेंचणुके वेल्यान करुया कारण विशय ताजो आहा. नमस्कार सुदीनबाब, म्हाका एक गजाल सांगात. इलेक्शनाचो रिजल्ट तुम्ही पळयलो, तुमच्या मतदारसंघाची जी लीड मेळ्ळ्या तातूंतल्यान कोणाक आश्चर्य विश्चर्य जावचें ना. पण एक अशें जाता की हे सगळें मोदीची लाट, मोदीचे क्रेडीट तुमकां कितलें पडटा? तुमी तर सुदीनबाबाचें क्रेडीट कितलें, एमजीचें क्रेडीट कितलें गोंया भितर जो बीजेपीक कौल मेळ्ळा तातूंत भितर, आनी मोदीची लाट कितली? एक सत्य परिस्थिती आसा की गोंयांत जेन्ना युतीचें सरकार 2012 आयलें तेन्ना लोकांनी परिवर्तन करपा खातीर आपलें मायंड तयार केल्लें आनी अशा वेळार आमची युती जाली. आनी ह्या युतींतल्यान अशें लोकांनी केलें की कंप्लीट जी काँग्रेस गोंयांत आशिल्ली तिका निश्तनाबूत करपा खातीर मतदान केलें. तशीच परिस्थिती आज भारताची आशिल्ली. जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी गेली 5 वर्सां आनी ताजे पयलीं 5 वर्सां जे UPA सरकारान काम केल्लें त्या हातूंत जे मंत्री आशिल्ले ते सगळे घोटाळ्यांत सापडिल्ले. आनी सबंद भारतभर मिडिया, स्पेशली तुमचे मिडिया, हांव तुमचेच म्हणना, पत्रकार म्हणजे वर्तमानपत्रां हांणी गांवोगावींत ही न्यूज पावयल्ली. लोकांच्या मनांत इतलो अनादर जाल्लो तांच्या UPA विशीं की खंय एकदां तरी इलेक्शन येता आनी हे इलेक्शनांत आमी UPA जे सरकार आसा ताका निस्तनाबूत करता. तशी परिस्थिती सबंद भारतांत जाली आनी त्या हाचेर जी संघटना बळकट आशिल्ली तिका तिचो फायदो जाला. आनी भारतीय जनता पक्षाची संघटना ही खरेंच जबरदस्त आसा हें आज आमकांय कळना. कारण कार्यकर्ते गांवोगावी फिरताले, आमचे बरोबर खाना खान लावन आमी तांचे बरोबर फिरले आनी त्या खातीरूच सबंद भारतभर आनी तशेंच गोंयभर ही प्रचिती आमकां आयली. म्हजो प्रश्न हा तो हो की समजा जे परिवर्तन जालें 2012 भितर त्या टायमार समजा तुमची युती जाली नाशिल्ली. आतां तुमी यू आर अ सिजन पॉलिटिशियन, तुमकां लोकांची नाडी कळटा आनी तुमकां तें खबर आशिल्लें की बाबा हें वारें खंय वता एंड यू आर अ व्हेरी स्ट्रॅटेजीक डिसिजन वीच पेड ऑफ. समजा जाली नाशिल्ली, तुमकां दिसता परिवर्तन क्लिक जाता आशिल्लें? परिवर्तन म्हणजे दोन एकठांय आयल्या नंतर परिवर्तन जालें. आतां सुद्दां NDAत जे परिवर्तन जालां ते सगळे पक्ष एकठांय जाले नंतरूच जालें. जे NDAचे तुमी क्रेडीट NDAक दितात काय मोदीक दितात? हांव दोनूय दितां. जितले NDAक क्रेडीट आसा तितलेच मोदीक क्रेडीट आसा. कारण मोदीन 365 सभा घेवप हे सामकें म्हणजे नोबडी कॅन थिंक ऑफ इट. कारण ह्यो गोश्टी साद्यो न्हय. कारण मनीस जेन्ना 60 वर्सां पूर्ण करता आनी जेन्ना 65च्या हातूंत आसता तेन्ना ताजे हालचाली सुद्दां रिस्ट्रिक्ट जाता. पूण ताजी जी जबरदस्त ताकद आशिल्ली ती तांणी दाखोवन दिली आनी लोकांनी त्या लागूनच लोक सगळे तांच्या फाटल्यान रावले. सो तुमी एक गजाल मान्य करतात की गोंया भितर जर MG बरोबर ना जाल्यार BJPची मेजॉरिटी घेवपाची तांक ना? लोकांनी युतीच्या सरकाराक मतदान केलां हाजो अर्थ सदांच BJPन किंवा MGन जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्ना एक लक्षात दवरपाक जाय की युती जर ना जाल्यार दोगांकूय तितली ताक आसची ना. हें सामकें स्पश्ट आसा आनी लोकांनी युतीक म्हत्व दिल्ल्या कारणान ही ताक तांची वाडत रावतली असो सद्या प्रश्न आसा. हें दाखोवन दिलां. आतांच्या इलेक्शनाक सुद्दां जवळ जवळ आमी म्हाजे म्हायती प्रमाणे 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी वयर आमी वयर गेल्ले आसा. बरोबर. आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध जालां की युती ही म्हत्वाची आसा. इवन NDA भारतीय जनता पक्षान 285 सीट काडले NDAन, पूण NDAची ताकदूय तातूंत आशिल्ली ह्या खातीरूच ते सगळें जालें, एका बरोबर जालें. एक गजाल म्हाका सांगात की ही जी युती आसा, म्हाका हे मुद्दम कारण इतिहासूय पळोवपाक जाय आमी. एक काळ आशिल्लो आज जी तुमची परिस्थिती आसा ती BJPची आशिल्ली. बरोबर आसा. आणि जी BJPची परिस्थिती आसा ती तुमची आशिल्ली. आज एक्झॅक्टली ते टेबल टर्न जाला अशी परिस्थिती भितर. कारण मुखाल्लो इतिहास आमकां खबर आसा, मोगो कशी कमी जाली आनी भाजप कसो वयर सरलो हेंय खबर आसा. अशें हातूंत भितर तुमकां जर आज मोगो वयर काडपाक जाय, तुमी ह्या खेपेक 2 वेल्यान 3चेर व्हेली संख्या,
फुडले एपे घडये तुमचो हावेस आसतलो 5 व्हरपाची, 3 8 जावं शकता. 8 जावं शकता. 8 आमचे सीट आमी युतीचे सीट आसा ते लढयतलेच. हय. आणि ह्या 8 सिटांत आमचे जे उमेदवार उबे रावतले तांकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न आमी दोनूय पक्ष करतले आणि ताका लागून नक्कीच मगो पक्षाचें बळूय वाडटलें. तुम्ही कितें म्हणटा? तुम्ही तुमचो हावेस 8 रिस्ट्रिक्ट करून दवरला. 8 आसा आणि परत 9 आसा. काँग्रेसीन जे 9 सीट आसा तातूंत आमकां थोडो तरी सहभाग पण आसतलो. तुम्ही बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसात. नाही पण आमचो थोडो तरी सहभाग तातूंत आसतलो. फॉर एक्झाम्पल 9चे हातूंत आमचो जो 2 मतदारसंघ आसा तातूंत आमकां बरे चान्स आसा, कारण ते तांकांय खबर आसा. सो तुम्ही एक गजाल क्लियरली सांगतात की फाटल्या हाका जे बीजेपीन कांय जागे लढयल्ले तातूंतल्या एक्स्ट्रा 3 जाग्यांचेर तरी तुम्ही दावो करतले फुडली. आमच्यांनी करूं येता तो, आमच्यांनी करूं येता. करतले की ना हे त्या वेळा वयलो प्रश्न, कारण जर तर पॉलिटिक्सांत जर तर एका अर्थ नासता. बरोबर. आणि अशें आतां तरी आमकां अशें दिसून येता की काही जे जागे आसा थंय नक्कीच भारतीय जनता पक्ष जशे मागतले तशे मगो पक्षय ते मागू शकता. तुमकां दिसता की अशी जेन्ना परिस्थिती आसता, केंद्राक इतली स्पश्ट बहुमत मेळिल्ली सरकार आसता, तेन्ना बीजेपी तुमकां जाय तितले नेटान वयर सरपाक दितली? नक्कीच आमी आमच्या मतदारसंघात आणि जे मतदारसंघ आमी लूज जाल्या तातूंत काम करपाक आमकां नक्कीच तांचे हातभार आसतलो. दुसरी गोष्ट, युतीचें सरकार म्हटले नंतर जशे ते आज NDA कडेन वागतात तशेंच ते आमचे कडेन वागले. आमी जरी युती केल्ली, मनोहर पर्रीकारान जर ठरयल्लें की मगो पक्षाक आमचे 21 निवडून आयल्या, आमी जाय जाल्यार सुदीन ढवळीकारा मंत्रीपद किंवा दीपक ढवळीकारा मंत्रीपद दिवचे न्हय. परवडना हे तुम्ही जावं शकता. हांवूय मान्य करता. ते जावं शकताले पण ताणें तें केलें ना. बरोबर. ह्याचोच अर्थ ताणें युतीक म्हत्व दिलें. हांव तें म्हजो मान्य सांगपाचो करता. अर्थ ताणें युतीक म्हत्व दिलें. बाबा कुशीक दवरून कोण आपल्या आंगार अरिश्ट ओडून घेवचो ना. ना तशें काय ना. 21 जाले नंतर ताका चान्स आशिल्लो. डायनॅमिक्स. काँग्रेस सरकारान काँग्रेसच्या हातूंत जेन्ना हें जालें फाटल्या फावटी 1999 नंतर लुइजिनान जेन्ना 21 जावन घेतले आणि मागीर परत तो दुसऱ्या पक्षांतले हाडपाक तयार जालो तेन्ना ताजी स्ट्रेंथ ताणें इतली वाडयली आणि शेवट तें सरकार कोसळ्ळें. बरोबर. सो असली जेन्ना पदव्याप करतात तेन्ना ताजो रिजल्ट कितें जाता हें मुख्यमंत्र्याक बरें खबर आसा. हांव तें म्हणना यू आर नॉट एन एंटिटी हू कॅन बी जस्ट सायडलायन इन गोवन पॉलिटिक्स टुडे. म्हजो मुद्दो इतलो आसा त्याच कारणाक लागून फाल्यां सुदीन बाबाक चड पॉवरफुल जावपाक दिवप काय ना होय प्रश्न आसा न्ही. नाही आयक सांगता. दुसरी गजाल, पॉवरफुल आणि कमी पॉवर आशिल्लो हातूंत फरक केन्ना कळटा? जो मनीस काम करना. फाल्यां सकाळीं हांव जर काम करपाचो बंद जालो जाल्यार म्हजेच मतदारसंघ म्हाका नाकारतले. आज हांव 18 तास कमीत कमी काम करता. इट इज मोर दॅन 18. हांव फक्त 6 तास न्हिदता, 2 तास म्हजो एक्सरसायजच होता. पूण ह्या 8 तासांतले 24तले जे 16-17 तास आसा ते हांव काम करता. जेन्ना हांव हें काम बंद करतलो लोक म्हाका नाकारतले. ताजी पावर किंवा हाजी पावर जर सुदीन बंद केली ना आणि तुम्ही जर फाल्यां 8ची भाशा उलयली मागीर 11ची भाशा उलयली ती मातशी बीजेपीक कुस्तार वचची ना. 8 जे आसा ते आमचे युतीचे हें आसा, युतीन डिसायड केल्ले. बरोबर. त्या वेळार ते हातूंत जोर दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा आणि ते तांचे हातूंत तांणी जोर दिवप हें तांचें कर्तव्य आसा. आणि दोगांनी जर एकठांय वचून जर काम केलें आसत हें सरकार मुखार म्हाका दिसता 10-12 वर्सां आनी मुखार ही सोडून ही 5 वर्सां सोडून आनी 2 टर्म सुद्दां येवं शकता. कारण आतां जे चेंजीस आमच्यात जाल्या, आमचे कडेन पयशे नासतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कशें काम केलां हें लोकां मुखार आसा. तुमकां प्रामाणीकपणान सुदीन बाब दिसता की एमजीची स्ट्रेंथ राज्या भितर बीजेपी वाडपाक दितली? म्हाका तरी कांय तातूंत वावगें अशें दिसना. कारण ताजो फायदो नक्कीच त्या पक्षाकूय आसा. कारण आमी दोगूय जाण एकठांय गेले. फुडले जे राष्ट्रीय पक्ष आसूं किंवा इतर पक्ष आसूं तांकां गोंयांत चान्स ना हें सामकें शक्य आसा. जशें म्हणटात की तशें बीजेपीचे 3 जागे एक्स्ट्रा मागले. तुम्ही होपफुल आहात की ते दितले सरळ काढून? डेफिनेटली. जर आमचें काम त्या मतदारसंघात आसा आणि जर लोक आमच्या फाटल्यान आसा मनोहर पर्रीकर ते दिवपाक फाटीफुटी रावचो ना. इतलो विश्वास आसा? म्हजो विश्वास आसा. सद्याक बीजेपीचे भितरल्यान जे कांय सूर येतात, कारण म्हाका एक गजाल खबर आहा की तुमी अशें न्ही की इलेक्शन लागीं पावतकीर 1.5 वर्सां पयलीं काम सुरू करपी मनीस न्ही. तुम्ही सतत 5 वर्सां काम करत आसता. तुमच्या लोकां कडेनय संपर्क सतत 5 वर्सां आसता. आणि अशेंच तुमी कांय एक्सपेरिमेंट बाकीच्या मतदारसंघांनी सुरू केला जे इवन बीजेपीचे आमदार आसात आणि कांय कडेन म्हाका दिसता मंत्री आसात.
हे बीजेपीतल्या कांय घटकांक मातशें खटकता. तांकां कशें जाप दितले तुमी? कारण दे आर लुकिंग एट यू एज कॉम्पिटिशन, दे आर नॉट लुकिंग एट काँग्रेस एज कॉम्पिटिशन. ते तशें जर चित्त आसत ते बरोबर न्हय, कारण हे युतीचें सरकार आसा आनी युती ही आमी स्वता, हांव, मनोहर पर्रीकर आनी आतांचे जे दळणवळण मंत्री आसा ते नितीन गडकरीन केल्ली. खंयच्याच आमदारान भिवचें न्हय, कारण आमी ही युती 5 वर्सां पुरती मर्यादीत करूं ना. कारण गेली 12-13 वर्सां गोंयांत कितें जालां हें सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयलां. डेव्हलपमेंट खंय पावला, पयशांची अफरातफर कितली जाल्या हें सगळें लोकांनी पळयल्लें आसा. त्या खातीर लोकांक म्हाका सांगपाचें आसा की हें जें तुमी आमकां दिलां तें आमी मुखार फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. युती हांव 5 वर्सांनी तोडपाचो ना. युती ही म्हगेली जवळ जवळ 15 वर्सां वचपाक जाय हो प्रयत्न म्हजो आसतलो. आज 2-3 दशकां जवळ जवळ 3रे दशक चालू आसा. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष आज ताजें फळ तांकां मेळ्ळें. आज मेळ्ळें जवळ जवळ 48तले 43 सीट ह्या युतीच्या उमेदवारांक महाराष्ट्रांत मेळ्ळे. सो वाय नॉट अस? आमी फाल्यां 40तले 40 सीट हाडूं शकता अशी आमची परिस्थिती आमी तयार करूं म्हणटात की फाल्यां समजा सुदीनबाब आपल्या एक लिडराक घेवन जर एक पर्टिक्युलर मतदारसंघा भितर काम करता अजून करना तर फाल्यां बीजेपीचो जर आमदार आसा थंय ताणें ओगीच फुगार जावची न्ही. आतां म्हज्या ह्याच्या प्रमाणे आतां सुद्दां म्हजें काम तांच्या मतदारसंघात आसा आनी ज्या कडेन हांव काम करता, फंक्शन करता तेन्ना तेन्ना तांच्या आमदाराकूय घेवन हांव वता. कारण तुमचो एक लिडर तयार जावपाना. इट इज इम्पॉसिबल, कारण आमची युती आसा थंय तशें जावपाची. एक गजाल क्लियरली सांगतात की खंयच्याच बीजेपीच्या आमदाराक कुशीक उडोवन तुम्ही आपलो लिडर त्या मतदारसंघात तयार करत ना. आसा ते सगळे कार्यकर्ते, त्या कार्यकर्त्यांक घेवन आज गठबंधन आमी दोनूय पक्षांनी केल्लें आसा आनी ते तशेंच मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. दोगांचोय आसा, MG आसा आनी BJP आसा. आनी हें जर मुखार गेलें, गोंयांत सद्या परिस्थितीच अशी आशिल्ली की लोकांक काँग्रेस नाका आशिल्ली. काँग्रेसीचे बरोबर आशिल्ले घटकांची परिस्थिती त्या वेळार कितें आशिल्ली हें हांवें लोकांक सांगपाची गरज ना. आनी आज परत जेन्ना ही परिस्थिती अशी दिसली तेन्नाच हांवें युतीचो निर्णय हांवें स्वता घेतला. बरोबर, कारण युती जाले नंतर हो जो नेम आसा हो हांव उलटू करता. तुमी खंयच्याच तांच्या आमदाराक सकयल उडोवन आपलो लिडर तयार करचे ना म्हणटा तुमी. अशें म्हाका तरी गरज ना. एट दीस स्टेज अशें करपाची गरज ना. हेच जर दाबोळीच्या प्रमाणात विचारलें, दाबोळी समजा फाल्यां मोविनाची गजाल, मोविन ओपनली उलोवन दाखयता की आपल्याक बीजेपी वचपा जाय. मोविनाक काय तुमच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लडोवपाची इच्छा ना. युतीच्या वाटपां भितर दाबोळी तुमची तुमची भूमिका किती आसतली अशी परिस्थिती? आमची भूमिका स्पश्ट आसा. युतीच्या हातूंत दाबोळी हो आमचो मतदारसंघ आसा आनी हांवें तें उलोवनूय दाखयल्लें आसा आनी आमचो उमेदवार थंय फक्त 900 मतांनी पडला. आतां जी 2000 मतां पडलीं आमकां एक्स्ट्रा ती सगळें आमी एकठांय जाले म्हणून पडले आनी ना जाल्यार तो सीट आमचो. ते मोविनाची क्रेडीट न्ही. हांव कोणा मोविनाचें क्रेडीट अशें म्हणना. मोविनान कितें केलां हें आमकां कांयच खबर ना भितरल्यान कितें केलां तें. ओपनली ताणें सांगलां की आपूण भारतीय जनता पक्षा बरोबर आनी मोदी ह्या जे आमचो लोकसभेचो उमेदवार आसा नरेंद्र सावयकर बरोबर आसा म्हणून. बट भितरल्यान ताणें कितलें काम केलां तें कोणूच कांय सांगूं शकना. आनी त्या खातीर हो जो सीट आयला असो सीट कितलेशे आयले जे आमी कंबायन आशिल्ले ते वयर गेले. आतां 11,000 मतां सावड्ड्या आमकां मेळ्ळी. म्हाका स्वता 12 दिपकाक प्रियोणांत जवळ 13,000 लीड उलयता. अशी लीड जेन्ना आयली आमी सगळे एकठांय आसा म्हणून आयली. म्हाका एक गजाल सांगात, फाल्यां समजा बीजेपीन घेतलो मोविनाक आनी कॉन्टेस्ट करपाचें जर ठरयलें दाबोळी तेन्ना तुमी कितें करतले? तो सिटूच म्हाका दिसना. कारण मोविनाची खरेंच तांकां गरज आसा की ना हो तांचो प्रश्न पयलो आसा आनी तांणी घेवचो की ना हें हांव आतां कांय उलयना. कारण हो आतां जर तर एका पॉलिटिक्सांत अर्थ नासता. जेन्ना ती गोश्ट खरेंच येता तेन्ना ताजेर उलोवपाची आवश्यकता. त्या वेळार आमचो क्लेम आमी करतले. बट यू आर व्हेरी फर्म की दाबोळी बिलोंग्स टू यू. ऑफकोर्स.